तुझ्या नावा एकठांय जाल्या दोगा तेगा साडा मोदे कोरेत सांगता कोरेत सांगता कोरेत सांगता तूं या मोगाळ भयणी भावांनो, आयज बागियोन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 6वो दीस. आयचो विशय जेजूच्या पावलांनी बागियोन फ्रांसीस शावेरा भाशेन समुदायांत मिसांव फुडें व्हरया. बागियोन फ्रांसीस शावेरान वेगवेगळ्या समुदायांनी वचून मिसावाचो वावर आपलो फुडें व्हेलो आनी आमी आमच्या समुदायांनी होच मिसावाचो वावर फुडें व्हरूंक तो आमकां उत्तेजन दिता. तर कोण भाशेन हें जेजूचें मिसांव आमच्या समुदायांनी आमी फुडें व्हरतले. मिसांव भावार्थ परगडपाचें, मिसांव बोरवासो दिवपाचें आनी मिसांव एकचार घडोवपाचें. Sogli ami ektai sahoya, sogli ami lagi soria, dunia deva wakaluya, anudam so takasonya, taronatu korup dunia, shivitatu surudunia. Amka burgyak tuvadakoy, tusharasha burun pavoy, taronatu korup dunia, shivitatu surudunia. Amka burgyak tuvadakoy, tusharasha burun pavoy. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. भावा भयणीनो, आमी दोर एकलो एका ल्हान क्रिस्ती समुदायाचो वांगडी देवीक अनुभवान वाडूंक आनी समाजांत प्रिती सेवेंत जियोंक ल्हान क्रिस्ती समुदाय एक गुणादीक हातयार. आयज नोवेनाच्या 6व्या दिसाचो विशय. जेजूच्या पावलांनी बागिवंत फ्रांसीस शावेरा भाशेन समुदायेंत मिसांव फुडें व्हरूया. आपल्या प्रवचनांतल्यान, जिविताचे वागणुकेंतल्यान आनी आपल्या ओचोऱ्या विजमितांतल्यान जेजून सर्गीच्या राजाचें मिसांव फुडें व्हेलें. जेजू भाशेन फ्रांसीस शावेरान गोंयांत तशें हेर सुवात्यांचेर लोकांच्यो समुदाय बांदलो. तो गोट केलो आनी ताचे वरवीं देवाचें राज बांदपाचें मिसांव फुडें व्हेलें. तर
आमी फ्रांसीस शावेरा भाशेन जेजूच्या पावलांनी चलून समुदायेंत जेजूचे मिसांव फुडें व्हरूंक ह्या मिसा भेटेंत कुरपा मागुया. मोगाळ बाबा भयणीनो, भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक आमची देख आनी नमुनो कसो घेवन जसो तो जेजूच्या पावलांनी चलून समुदायाक मिसांव ताणें फुडें व्हेलें, आमी तशेंच करूंक आयज मागतना जायते फावट जेजूच्या पावलांनी आमी चलूंक ना आनी हेका लागून जेजूचें मिसांव नेटान फुडें वचूंक ना. ओडकून घेवन आमची चूक देवान एकामेका लागीं बोगसोने मागुया. काडसांतान दूख धरतल्यांक बोगसोने दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोमिया काकलूत कर, सुमिया काकलूत कर, तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोमिया काकलूत कर, सुमिया काकलूत कर, सदपदवेदार देव आमची काकलूत कर आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. कनवले बापा, आमची खालती मागणी दयेन आयकून घे आनी कश्टा दुखींनी वडवडतल्यांक आदार दी. तुज्या पुताच्या येण्या वरवीं आमकां बुजवण मेळूं आनी आदल्या खोटेपणान आमी परतून बसटोवंक आमकां निर्मी नाका. हे आमी मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्मेच्या एकपणांत जियेता राजवड चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. बसुया, चितान देवाचें उतर आयकुया. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जेसेच्या मुलाक एक कोंब फुट्टलो आनी ताच्या पाळांतली एक कोंबरी उपजतली. ताचेर सर्वेस्पराचो आत्मो देंवून येतलो. जाणवायेचो आनी विवेकाचो आत्मो तो. बुद्धीचो आनी पोदवेचो आत्मो. सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतेचो आत्मो तो. तो वयल्या वयर पळोवंक न्यायनीत करचो ना. लोकांचे आयकून तो फॉर्मोन मारचें ना, पूण प्रमाणीकपणान तो दोलदिऱ्यांक नीत करून दितलो आनी प्रितुमेच्या ल्हानवीक कालत्या लोकां खातीर फावो तो निर्णय घेतलो. ताचो सोबद निश्ठूर मनशांक मार घालची बोडी. एक उतर उलोवून तो कोट्या मनशांचो नाश करतलो. प्रमाणीकपण ताच्या पेंगटाचे आंगले आनी सोत ताचे कोमरेचो पट्टो. कोलो आनी मेंढरो सांगाताक जियेतात आनी बोकुडलो बिबट्या वागाचे कुशीक आड पडूंक फाटीं सरोना. आनी पाडकुलो आनी शिवाचे पोर बरोबर वेतात आनी एक सोपुल्लो भुरगो तांकां राखता. गाय आनी वांशवेल इश्टागोतींत भोंवतात आनी तांची पोरां एकठांय न्हिदतात. आनी शिव बोयला भाशेन तोंड खाता. दुदाचे भुरगें सोरपाचे दोलीशी खेळटा. सुपुल्लें भुरगें फुरशाच्या बिलकांत हात घालता. म्हज्या आख्या पवित्र पर्वतार तीं कांयच वायट करिनात वो नुकसान दिनात. दर्याक उदकाची बोरती येता तशी
सर्वेस्पराचे वळखीन सगलो देश भरून येता. त्या दिसा जेसेचे पाल सगल्या पोरसांक एक कुणाकोशी उबें रावतले. सगळीं राष्ट्रां ताका सोदूंक येतलीं आनी ताचें घर मोहिमेवंत जातलें. देवाचें उतोरें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सोडवणदार येतलो तेन्ना प्रामाणीकपण आनी शांती वस्तली. आनी एकदा म्हणया, सोडवणदार येतलो तेन्ना प्रामाणीकपण आनी शांती वस्तली. देवा, राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत करपाचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल. असो तो न्याय नितीन तुजे पोरजेची मनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बलांक नीत करून दितलो. जबाब. सोडवणदार येतलो तेन्ना प्रामाणीकपण आनी शांती वस्तली. ताच्या काळार वस्तली प्रामाणीकपण आनी शांती. चोंद्री आसोसोर शेकान शेक ती तोखतली. एका दोर्यातावन दुसऱ्या दोर्या पर्यान, न्हंयचे देगेर तावन पृथ्वीच्या शिमा पर्यान चलतली ताची राजवट. जबाब. सोडवणदार येतलो तेन्ना प्रामाणीकपण आनी शांती वस्तली. उलो मारतल्या गरिबांक, आदार नाशिल्ल्या दुबल्यांक तो पावतलो. दोलडिऱ्याची आनी दुर्बलाची तो दया करतलो. गरिबांचो जीव तो सांबाळटलो. जबाब. सोडवणदार येतलो तेन्ना प्रामाणीकपण आनी शांती वस्तली. सदांकाल ताचें नांव व्हड जावं आनी सुर्या तोगोसोर तें तोगूं. पृथ्वीची सगलीं कुळां ताका लागून आपूण सदय म्हणटलीं. सगलीं राष्ट्रां ताचें नांव वयर काडटलीं. जबाब. सोडवणदार येतलो तेन्ना प्रामाणीकपण आनी शांती वस्तली. उद्गार. पळय, आमचो सुमी आपलें बळ दाखोवंक येतलो आनी आपल्या सेवकाचे दोळे उगडतलो. Survespodum cei soviasum. Luca pormoni Gesù Christaci shu fortoma. Mój matuka सोम्या. एकदा पवित्र आत्म्याचे खुशालकायेन बरोवन जेजून पडे. बाबा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या दोनया ह्यो वस्तू झाडाराक आनी शाण्याक लिपोवन दवरल्यो आनी सोपुल्यांक त्यो उक्त्यो केल्यो देखून हांव तुका वाखाणटां. ओय बाबा, तोरेंच तुका बरें दिसलें. सगल्या म्हज्या बाबान म्हज्या हातान घाल्लें आसा. पूत कोण तो कोणूच नकळो बोगोर बाप, आनी बाप कोण तो कोणूच नकळो बोगोर पूत, आनी बाप दाखोवन दिवची पुताक कशी आसत तोच. आनी आपल्या शिसा वाटेन वळोवन ताणें म्हणलें, तुमी पळयतात ते पडे तोडे दोळे बागी. तर हांव तुमकां सांगता, तुमी पळयतात ते पळोवंक जायते प्रवादी आनी राजा आशिल्ले, पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना.
आनी तुमी आयकतात ते आयकूंकूय ते आशिल्ले पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान हे Konkani tuka Krista. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आज विशय वेचून काडला तो म्हणल्यार जेजूच्या पावलांनी बाग्योन फ्रांसिसाक शावेरा भाशेन समुदायान मिसांव फुडें व्हरूया. जेन्ना हो विशय हांव दियाळटलो 18 वर्सां फाटली घडणी म्हज्या जिविताची म्हज्या दोळ्या मुखार आयली. जेन्ना आमी सेमिनारीन शिकताले दर बुधवाराक सोनवाराक आमी अशेंच वेगवेगळ्या जावं घरांनी समुदायांनी आमी विजिटाक वेताले. आनी असोच एक प्रश्न पडलो. एका दिसाक मोगाच्या बाबण्णो ज्या घोराब्यांत आमी भेट करताले त्या घोराब्यांत 2 भुरगीं आसले. एक भुरगो ल्हानूच आसतना मेलो. दुसरो भुरगो शिकून ताणें ग्रॅज्युएशन केल्लें पूण तकलेन पिसो जालो. बापूय तांचो ल्हानूच आसतना ह्या संवसाराक कोतरलोलो. ह्या आवय बाबडी लोकांच्या घरा वावर करून पोट भरताली. जाणटी पिराय तिचीय जाल्ली. भुरगोय तकलेन सारको नासलो. हे पासो तांकां आमी आदार दितले. आनी अकस्मात ह्या आवय मोगाच्या बाबण्यो दुयेंत पडली. ती थंयसरूच घरांत पडली. तिचो दोंगो मोडलो. आमची जबाबदारी, ब्रादरांची जबाबदारी आमी कशी पाळटले? कोण भाशेन आमी तांकां आदार दितले? तिका हॉस्पिटलांत घालूंक जाय. तेन्ना मोगाच्या बाबण्यो सोकलीं शेजारी लागीं सोडलीं आनी म्हणूंक लागलीं, ब्रादर तुमी भियेनाकात, ती जबाबदारी आमी घेतात. 15 दीस ओदीकूच ती हॉस्पिटलांत रावली. पूण 15 दीस मोगाच्या बाबण्यो ह्या समुदायाच्या वांगडी दर दिसाक तांकां जेवण घेवन तांचे बरोबर रावंक, तिचे बरोबर रावंक दर दिसाक समुदायाचे वांगडे वावुरताले. आनी खरेंच मोगाच्या बाबण्यो आमी ब्रादर सुमानाक 1 पावटी ओ 2 पावटी आमी बांबोली हॉस्पिटलांत वेताले. पूण हेच 8वेच तरेचें फिलींग येतालें की जेन्ना असलो लोक, जो शेजारचो लोक समुदायाचे वांगडी एकामेकाक पावतालीं, एकामेकाक ती आदार दितालीं, जेवण वतालीं, तिची सेवा करतालीं, ती कोणूच तांची सोयरी न्हय आसली. पूण हो समुदायाचो लोक असली कोणी ताणें आपल्या जिवितान करूंक पावली. मोगाच्या बाबा भयणो, आमी सगळीं समुदायान आसां. दुबाव विरेन आमी सगळीं समुदायान. त्या बरोबर आमी समुदायाचे जोमे केल्यात. कोण बाग्योन माध्यवाची समुदाय, कोण बाग्योन क्लाराची समुदाय, बाग्योन फ्रांसीस शावेराची समुदाय. दुबाव विरेन समुदायांत आमी जियेता. तेच बरोबर समुदायाच्यो जमाती आमच्या वाड्यांनी, आमच्या गांवांनी जातात. आतां हालींच्या काळार सॅक्टर आसात. पूण तरी समुदायो आमच्या जिवितान जायतीं वर्सां फाटीं, सुमार 25 वर्सां फाटीं भितर हाडले. पूण ह्यो समुदाय आसूं नासूं एक मौन आमच्या क्रिस्तांव मदें, हिंदुवां मदें, मुसलमान मदें आमी पावपी, दुसऱ्याक घडचेवंतांक पावपी. आमच्या पडव्या देखीक कोणूय मेलो जाल्यार थंयसर आनी खंयचीय समुदाय ती आनीक ना. सगळे आमी कोण न्हेसयतलो, कोण घराक सान मारतलो, कोण आनी कितें एरेंजमेंट करतलो, आमी एकामेकाक पावपी. आमचें समुदायाचें जिवीत मोगाच्या बाबण्यो, क्रिस्तांवपणाचें जिवीत तशेंच सुरू जालें. एकामेकाक पावतालीं, एकामेकाक आदार दितालीं, एकामेकाच्या घोरसांक सदांच हाजीर आसलीं. हे भाशेन समुदायाच्या जिवितांतल्यान क्रिस्तांवपण फुलतालें, वाडटालें. आनी हे पासत लोक पयल्या क्रिस्तांवाचें जिवीत पळयतालो आनी पयल्या क्रिस्तांवाचें जिवीत पळोवन मोगाच्या बाबण्यो लोक एट्रॅक्ट जातालो. मॅग्नेट कशी कांय बरें तांचें जिवीत, कांय बरें ती जियेतात, सांगातान जियेतात, असले भावना तांच्या मनांत उपजताली. आनी क्रिस्तांवपणाच्या जिवितान जायतो लोक जुदेव आनी दुसरो लोक भितर सरतालो. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी जर दुसरो भाग वाचीत जाल्यार इसायास प्रवाद्याचे आमकां जनावरां जीं सांगातान भोंवनात पूण ह्या वाचपान सांगातान भोंवतात,
एकामेकाच्या कुशीक ती न्हिदतात असली जनवरांची आमकां एक एग्जाम्पल दिला. जंय मोगाच्या बाबणो आमच्यानी पडूंक जाता समुदायाचें जिवीत अशेंच, जंय दुस्माना पूण आमी एक, जंय जायते फावटी झगड्यो पूण आमी एकामेकाक पावपी, जंय वेगळोचार पूण एकामेकाच्या आदाराक गोरजाक आमी आसपी. वी आर कम्फर्टेबल विथ इच अदर. असले समुदायाचें जिवीत जावंक जाय. जेजू मोगाच्या बाबणो आयच्या शुभ वर्तमानांत आपली भावना उत्पन्न करता, आपली खुशालकायेची भावना. कित्याक तो बापा सोबे पवित्र आत्म्या सोबे एक आसा. तांची समुदाय सारकी गोट आसा हे पासत ताका भिरांत ना. तो आपली समुदायन म्हणल्यार बाप पूत आनी पवित्र ही समुदाय तांची गोट आसा हे पासत भिरांत ना. कसलीय मिसांव आपल्या हातान घेवन तो भियेना. आनी आमी ताका पळयता जेजूक की कसलेय मिसांव हातान घेवचे आदीं तो आपल्या बापाक पवित्र आत्म्याक एकवटतालो. बागेवन फ्रांसीस शावेर ताच्या जिवितांत एक एक पावलांनी एक एक समुदायान तो भितर सरलो. तो जल्मताच आपल्या फामिलीच्या समुदायान, मागीर तो कॉलेजीन शिकता आसतना थंयसर एक समुदाय, मागीर बागेवन इनास ते लॉयला ताणें 7 जाणांची समुदाय पिचून काडली. त्या जोम्यान तो भितर सरलो. हे भाशेन जंय जंय तो गेलो थंयसर मोगाच्या बाबणो समुदायीक जिवीत. आनी समुदायीक जिवीत म्हळ्यार कितें? समुदायीक जिवीत एकचार, मोग, भावपण, एकामेकाचो हुस्को ही तत्वां जंय जंय तो गेलो थंय ताणें बांदून हाडली. हे पासत मोगाच्या बाबणो बागेवन फ्रांसीस शावेर जावं चायनान, जावं ते तामिळनाडू, जावं ते गोंयांत जंय तो वेतालो तो समुदाय बांदतालो. जावं ती भुरग्यांची, जावं ती वाडलोल्यांची. आनी ते समुदायांतल्यान देवाचें उतर तो तांकां दितालो, देवाचें उतर तो पुरगोडटालो. आनी ह्या देवाच्या उतरांतल्यान अदीक अदीक जिवाळ ही समुदाय घडटाली. ह्या आधुनीक काळार आमच्यो समुदायो मातशे हाल्ल्यात. हांव म्हणना जमात्यो हाल्ल्यात पूण जमात्यो दुसऱ्यो खबर, पूण समुदायाचें जिवीत जायते आमचें हाल्लां. आज मोगाच्या बाबणो आपूण आपणाक देव सोमेस्ता. आज एकमुडें मन आज आयलंडा भाशेन जायते फावटी आमी जावंक सोदता, जायते फ्लॅटांनी आमी जेयता, जायते वाड्यांनी जेयता. आदींचें मन आसतें जी आमी पावतालीं, जे आमी धांवतालीं तें भोव थोडें थोडें उणें जायत गेलां. म्हाका कित्याक पडलां, म्हाका कित्याक तांचें पडलां, ती आमचे लागीं झगडटात. आकांताच्या वेळार लेगून जायते फावटी बोब वयली त्या घरांत जातात. आमी जायते फावटी आमचे कान, आमचे दोळे धांपता. मोगाच्या बाबणो क्रिस्ती जिवीत म्हळ्यार, एक समुदायाची जिवीत म्हळ्यार आमी एकामेकाच्या हुस्क्यान जेवपाचें, एकामेकाक पावपाचें. म्हजें काडीच ल्हान रूम हांवें करपाचें, न्हयच एकमुडें, न्हयच आयलंडा भाशेन हांवें जेवपाचें, पूण म्हजें काडीच हांवें दुसऱ्याक सदांच आयतें आनीक एके भाशेन पावपाचें दवरपाचें. तर मोगाच्या बाबा भयणो आज ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करता आसतना हांव समुदायाचो वांगडी, पुलीस मात्र हांव खंयचेय समुदायाचो वांगडी. म्हजे शेजारी कोण, म्हज्या शेजाऱ्याचो हुस्को आनीक दुसरे आटेबिटे कितें, केन्नाय हांव दुसऱ्यांगेर पावलां. आतां ती संवय गेली. आदीं आमी एकामेकाचे खबरेक वेताले, आदीं लादिनीक सगळीं एकठांय जातालीं. आतां मोगाच्या बाबणो दुसऱ्याच्या दारार बसून वचूंक आमी भियेता, दुसऱ्याच्या घरान बसून वचूंक आमी भियेता. कित्याक व्हडली सोणी, व्हडली दुर्गा आज आमच्या जिवितांत जाल्या. हे पासत हे समुदायाचें जिवीत जे एकामेकाच्या हुस्क्यान रांदपाचो वास एकामेकाक येतालो, कितें रांदलां गो एकामेका लागीं बरी गजाल करताले. पूण हे भाशेन ह्या आतां थोडें थोडें उणें जाता. हे पासत मोगाच्या बाबणो आमी हे आमचें समुदायीक जिवीत सदांच बांदपासान सांबाळूंक गरजेचें. जशें जेजून आपल्या एक एक समुदायाक बांदपासान सांबाळ्ळी, शिसांक बांदपासान सांबाळ्ळी, दुसरे समुदायाक एक एक बांदपासान सांबाळ्ळी, ते भाशेन मोगाचो बांदपास, एकचाराचो बांदपास आमी घालूंक जाय. पाद्री आमचे भावतात समुदायो बांदूंक, पाद्री आमचे भावतात समुदायाच्यो जमाती करूंक, पाद्री आमचे भावतात देवाचें उतर दिवंक. तर मोगाच्या बाबणो आमी ह्यो समुदायो बांदून हाडूंक जाय. समुदायाचें जिवीत आमी आपणावंक जाय. एकचाराचें, मोगाचें, भोगसण्याचें जिवीत आमी बांदून ह्याच समुदायाक एक नेट दिवंक जाय. एका मिसांव जे आमकां मिसांव दिलां, आमी कोणेक भायर वचूना, पूण समुदायान रावनूच आमच्यांनी समुदायाचें जिवीत जिवंक जाता. तरेच मनान धरून बागेवन फ्रांसीस शावेराक आमच्या दोळ्या मुखार धरून जेजूच्या पावलांनी आमचीं पावलां घालून एकचार, मोग, भोगसणें ह्यो वस्तू आमच्या समुदायान आमी बांदून हाडूंक आमकां त्याच बाबाची कृपा ह्या मिसांत मागुया.
सगळीं उबी रावया. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा भाशेन जेजूच्या पावलांनी चलोवन समुदायीक मिसांव फुडें व्हरूंक देवाचो आदार मागून आमची थोडी मागणी आतां बापा फुड्यांत आमी घालुया. आमच्या धर्माच्या फुडाऱ्यांनी जेजूच्या पावलांनी चलून क्रिस्ती समुदाय बांदून हाडून जेजूचे मिसांव फुडें व्हरूंक भार घेवन आनी बोरवोसो सोडिनासतना वावरूंक तांचे पासत मागुया. दोन्या देवा आयक आमचो ताळो भोगतीपणान माता उलो. आमच्या समाजाच्या तशेंच राजकी फुडाऱ्यांनी पोरजेचें बरेपण वळखून तांचे पासत ते स्वार्था विणे वावरूंक आपल्याक विंचून काडलोल्यांचो समुदाय बांदूंक आपलो स्वार्थ सोडून पोरचेक घात करपाचें सोडून दिवंक तांचे पासत मागुया. दोन्या देवा आयक आमचो ताळो भोगतीपणान माता उलो. समुदायाच्या वांगड्यांनी आपआपले गुण हुशारकायेन वापरून सांगाता येवन क्रिस्ती भावार्थाची वळख घेवन तो भावार्थ कुटुंबांत आनी समाजांत जियोवन जेजूच्या पावलांनी चलून ताचे मिसांव फुडें व्हरूंक देवाची कृपा मागुया. दोन्या देवा आयक आमचो ताळो भोगतीपणान माता उलो. वेगवेगळ्या धर्मांच्या मनशांनी एकामेका सांगाता जियेतना एकामेकाच्या भावार्थाक फावो तो रेस्पेत मान दिवंक आनी मनीसपणाची नातीं आनी शेगून जियोवन बऱ्याक सांगात दिवंक आनी वायटाचे सांगाती निशेध मारूंक आमकां बापाचें बळ मागुया. दोन्या देवा आयक आमचो ताळो भोगतीपणान माता उलो. दोनिया देवा आयक आमचो ताळो भक्तीपणान आमी तुका माल लावलो. आयच्या दिसा हांगा एकठांय जाल्ल्या जण एकल्याचेर तुजी नदर घाल. वेदनेचो वाराट आनी हेर आमची भाव भयणां तांच्याय काळजांनी जायते हुस्के कोती आवडे आसात मागूंक आयल्यान. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या मजतीन जे कितें तांच्या काळजाचे आवडे आसात ते शांती पावय म्हूण आनी समुदायीक मौन घेवन भावपणान मोगान एकचारान जिवन आमचें जिवीत तुका मानता तसलें करूंक जेजूच्या पावलांनी सदांच चलूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. म्हज्या बाबा बरें म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पद्वेदात देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. दयाळ बापा खालत्या काळजान ही मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्याक कांयच फावो न्हय जाल्यारूय हे भेटवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या चड गरजांनी काकलुतीन तूं आमकां आदार दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं, तुमचे सभे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सर्वकारी आनी सर्वथाय जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले पावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बसायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सल दलबरां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच तळ्यान आमी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पवची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पथकांचें बोगसणें मेलशाक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. तिसरो उद्गार घेवन बाबार्थाचो घोट परगटुया. तुज्या खुर्सा आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोमया संवसाराच्या सरवंडारा आमची सरवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुरान रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, फिलिप नेरी कार्दियाल फेरो आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदर मेऱ्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे शागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची
बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या पांयाशी आयलोल्या हे बिसाचे बेटीन एकठांय चल्ल्या सोकल्यांची दया कर. आंकवार मरी देवाचे माई सांगाती तिचो पोती बागेवन चुचे बागेवन धर्म दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सोकल्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पोता उरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. जितले पावटी आमी हांव पातकी म्हणून आमी पातकाचें बक्षणें मागता जोन एकलो हांव पातकी जोन एकल्याचें पातकाचें बक्षणें मागता. जितले पावटी आमी देवाक बापा म्हणून उलो मारता हांव आमच्या बापा म्हणून उलो मारता. आमच्या सगळ्यांचो बाप तो आनी हो आमी एक समुदाय घडोवन हाडटा. आनी जेजूच्या पावलांनी चलून देवाच्या राज स्थापपाचे वावर जो आमकां दिल्लो आसा मोगान एकवटान शांतीन कृपेन बक्षणें घेवनच्यो देवाचो आदार मागून त्या जेजू शिकयल्लें मागणें सगळीं सांगाता म्हणुया. आमच्या बापा तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशान रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. जजी येताय राजवो चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. आपल्या पावलांनी चलून समुदायाक मिसांव फुडें व्हरूंक आमचे लागीं मागतलो आनी आमकां घोटाय दितलो जेजू हो फुडें आसा. ही देवाची शेरी संवसाराचे पाप काडटा ती ताच्या जेवणाका पयलीं सगळीं आमी सुभागी. कातोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कोमन्याव घेवंक फुडें सरचें. कोमन्याव शिवल्या उपरांत तुमी तुमचे बसकेर बसचें. While we greatly appreciate the presence of members of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मामध्ये ज्यांनी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. वे जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बाप्तिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.
म्हज्या नांवान एकठांय जाल्यो दोगा तेगा जाणां मोदें कोरीत सांगता तुया वासा कोरीत सांगता तुया वासा तुझे नाव घेता तुका मान दिता काळजांत सोगली तुका वोन दिता आमचे मोदें राव जेसू म्हज्या नांवान एकठांय जाल्यो दोगा तेगा जाणां मोदें कोरीत सांगता तुया वासा कोरीत सांगता तुया वासा तुजो सोबताय कोण तुजो मोगोर कोण संतोषान सोगली तुका वाकांताव आमचे मोदें राव जेसू म्हज्या नांवान एकठांय जाल्यो दोगा तेगा जाणां मोदें कोरीत सांगता तुया वासा कोरीत सांगता तुया वासा तुझे कुडशे वोन तुझे रोग पिवून तुझी वान बरोवन आमी एक जाताव आमचे मोदें राव जेसू म्हज्या नांवान एकठांय जाल्यो दोगा तेगा जाणां मोदें कोरीत सांगता तुया वासा कोरीत सांगता तुया वासा ह्या वेळार आमी आमचे दोळे दापुया जेजूक आमी आमच्या काळजांनी शिवला काळजान शिवलेल्या जेजूचे आसने आमी अनुभवया आनी काळजाच्या ओगेपणान ताका आमी दिन वाचुया सोगलीं उबी रावुया प्रार्थुया देवा आमच्या बापा सासणाच्या जिविताच्या जेवणांत तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत अतीर वस्तू मदें आमी जियेतना सर्गीच्या वस्तूचो मोग करूंक आनी सदां तोखतल्या देण्याक लबदूंक तूं आमकां शिकयताय
हो तुज्या जेवणाचो फळ आमी सगल्यांक आमकां सगल्यांक मेळोव म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सगलीं बसूया. आयच्या मिसाची भेट समोरुमलेल्या पाद्री कांदिदो फेर्नांडीस आनी प्रवचन केल्ल्या पाद्री पेद्रो कोस्ता हांकां आमचे दिनवास. तेच परी मिसाचे भेटेन वांटो घेतलेल्या सगल्या यादनिकांक आमी दिन वाचता. तशेंच गायनाची मांडावळ करूंक आदार दिलेल्यांक आमी चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. आमचे मदें आयज वेर्ना वरादाची भाव भयणां आसात. तांच्यांनी ह्या मिसाची मांडावळ केली तांकांय आमचे दिनवास. आयज बागियोन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 6वो दीस. दिसपट्ट्या मिसांचो वेळ हे भाशेन सकाळीं 6 वाजता, 7:15, 8:15, 9:30, 10:30, 4:45 आनी 5 वाजता. ही मिसा कोंकणी भाशेन जातली आनी सांजेच्या 6 वरांचे मीस इंग्लीश भाशेन जातलें. कुमसारांक तुमच्यांनी बाजिलिकेच्या साक्रिस्तीन सकाळच्या 6 ते 11 वरांचेर आनी सांजेच्या 3 ते 6 वरां पर्यंत थंय वचून कुमसार जावं येता. फुलां व फुलां पासत पयशे भेटोवंक सोदतात जाल्यार बाजिलिकेच्या कॉरिडरान जो कंट्रोल रूम आसा थंय वचून तुमी तें दिवं येता. तुमच्या खाशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकेच्या कॉरिडोरान जो कंट्रोल रूम आसा थंय वचून तुमी ती दिवची. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वचून कळोवचें. दोर मिसाची भेट आनी पवित्र संस्काराची भोजवण सेंट फ्रांसीस झेवियर ऑफिशियल ह्या यूट्यूब चॅनलाचेर तुमकां पळोवंक मेळटली. नोवेनाच्या दिसांनी बाजिलिकेन सकाळीं 5 ते सांजे 6 पर्यंत पवित्र संस्काराची भोजवण जातली. थंय वचून तुमी मागण्यांन बेल सारचो. आयज करीत भाशेन आमी लौकीक प्रेचिताये पासत मागता. टुडे वी आर प्रेयिंग फॉर द ले अपॉस्टलेट. ह्या निमतान तांचे पासत मागूंक किरीत मीस जातलें सांजेच्या 4:45 वरांचेर 3:45 PM. नोव्हेंबराची 30 बुधवार हो दीस यादनिका आनी मोटवाच्या पासत भेटयला. त्या दिसाक मीस सांजे 4:45 जातलें आनी ह्या मिसान तांचे पासत आमी मागतले. डिसेंबराचे पयलेर ब्रेस्तारा दीस चोतरायदोरची सकाळचें 10:30 वाजताचें मीस आसचें ना. 10:30 वाजताचें मीस आसचें ना पूण त्या वेळार अंतोर धर्मीक मेळावो वो इंटर रिलिजियस मिटींग आसतली आनी ताचे उपरांत 12:30 वरांचेर कोंकणी भाशेन मीस आसतलें. मिसाच्या सेवाधर्माच्यो पुस्तिका आमच्या व्हॉलंटियरांशी विक्रेक मेळटात. तांचें मोल फकत 20 रुपया. सगलीं उबी रावया. सदवेस्पद तुमची सोबी आसूं. तुमची सोबी आसूं. सद पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. लौकीक कशी संवसाराच्या रातावडनी मिसळ जावन खमीर जावन समाजाक नवें रूप दिवंक वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बडोपकार. आमी नोवेनाचे मागणे सांगातान उचारतले. सगलीं बरोबर. बागिवोन फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव चोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाजता आनी आतां आमचीच पासत तुजी विनोती मागता. ह्या वेळार जोण एकल्यान आपणाक जाय तें ओकेपणी मागचें. सगलीं बरोबर.
आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाकाणटाव आमेन. San Francisco Xaviera, moda cura, rati samcha moga, la storia, vesaugan saiba, sharar goicha. Sambalut kamka, gopan tuja, vesaugan saiba, sharar goicha. Sambalut kamka, gopan tuja. तुमकां कसलीय वस व मनीस दुबावाचो दिसता जाल्यार पुलीस कंट्रोल रुमान वचून तुमी कळोवचें. कोणाकूय खोशी आसा जाल्यार आमच्या बाजिलिकेच्या घरांत आर्ट गॅलरी तशेंच पिलग्रिमेज ऑफ द हार्ट हे प्रोग्राम चालू आसात. ते तुमच्यांनी पळोवं येता. जोरय कोणाक तुमची खासगी मागणी दिवची खोशी आसा जाल्यार ह्या मोबायल नंबराचेर तुमी तें टॅक्स्ट करची. मोबायल नंबर 9623639257. फुडले मीस 9:30 वाजता जातले.